म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळ्यांनी रेबेक पळयलां न्हय. रेबेक वाजयता तें ताका फकत 4च ते आसात, स्ट्रिंग्स आसात. पूण ताचेर, आनी ते इतले ल्हान आसा, पूण ताचेर कितें म्युजीक काडूंक जाता. पूण कोणाच्यान तें काडूंक जाता? कोणाच्यानूय आमच्यान शिकोंक ना जाल्यार तें काडूंक जावचें ना. पूण शिकपाक खूब वेळ लागता आनी खूब शिकपाचें आसा. कितले ट्यून आसात ते शिकून काडले म्हणटच एक मनीस एक्सपर्ट जाता. एक्सपर्ट जाल्या उपरांत तरी पूण ताका भितरल्यान जी कला आसा ती मागीर भायर सरता. तो नवी रचण्यो घडोवन हाडटा. पूण एक कश्यो हाडटा तो? ताचे वस्तुंगी ना, भितर ताका उत्तेजन मेळटा आनी तें पवित्र आत्मो आमकां दिता. पूण आमी जाणूं जावंक जाय की देव थंयसर आमचे बरोबर वावुरता. आतां आमचे कुडींत खूब सांदे आसा. प्रत्येक सांदो त्या त्या प्रमाणे तो घडोवन येवंक जाय. आनी घडोवन आयली की ना मागीर आमी सगळो वावर करता. तातूंत आमी म्हण तूं कोणाचेर अवलंबून रावता? आमचेर. पूण आमचेरूच न्हय, त्या आमचेरूच रावत तर आमी जो कोण आतां तें वाद्य वाजयता ताची तितली कला जावंक ना. थोडेंच वापरतले आमी. तर सुबेज तर आमचें जिवीत वापरूंक जाय जाल्यार फकत देवूच जाणो कशे भाशेन आमकां आनिकूय फुडें व्हरूंक जाता पळय तो. तर ते भाशेन देवान आमकां सगळे जाणांक रचल्या एका कारणा पासत. आमी सगळे ताचे कुडींत सांदे. पूण प्रत्येक सांदो आपणाचे वस्तुकी म्हण तूं वावुरता. पूण आमी जाणूं जावंक जाय वावुरतना पर्यंत देव आमचें सगळें आसा आनी तो आमकां दिशा दिता आनी आमकां कृपा दिता मातशी फुडें वचपाकूय. आनी सुबेज तर आमी ताका दीत जाल्यार आमची सुबेज प्रगती जातली. तेच भाशेन आयज आमी पळयता ह्या दोगा मनशांक देवान निवडले आनी तांकां तांची कला वाडयली. एकलो जावन आसलो खारवी, दुसरो जावन आसलेलो शास्त्री. वो खारवी म्हण तूं ताणें अभ्यास कांय करूंक ना, फकत दर्यान मासली मारून कशे भाशेन मासली आनीक सुबेज काडूंक जाता तितलोच ताचो वावर आसलेलो आनी खूब रिस्क आसताली तितून, तें जाणा आमी. हो शास्त्री बरें शिकोन तो कोण जालो? ती पळय टेंट आसता, तोंबू आसता, टेंट मेकर जालो. कित्याक थंयचो त्या अरण्यांत ती टेंट एकदम म्हत्वाचें आसलेली. कित्याक थंयसर बांदपाक त्या अरण्यांत वेताना तसली टेंटां जाय, ती बारूंक तोंबू जाय. सो तो टेंट मेकर आसलेलो. असल्या मनशांक देव आपयता. एकलो जो खारवी आसलेलो तो मासली मारतना जेजू ताचे बरोबर वेता आनी ताका सांगता घाल रे तूं. तो म्हणटा आयज मेळचें ना कांय, कित्याक आमी आख्खी रातभर मासली मारलेली आसा पूण कांय मेळोंक ना. हांव सांगता म्हणून घाल. बरें तूं सांगता म्हणून घालता म्हूण लागलो आनी इतली ताका मासली मेवली. त्याच प्रमाणे वो पावलू, सॉल म्हणटालो ताका, तो मनशांक मारतालो. कोण? जे कोण शास्त्रा प्रमाणे जियेन आसलेले आनी आपणाक जाय पळय तशें दुसरे भाशेन कोत्ताले, जेजू क्रिस्ताचे शिश्य आसलेले, तांकां तो धरतालो आनी मारून उडयतालो, बोंडकुणींत घालतालो, त्रास दितालो. असल्या मनशाक जेजू मेळटा आनी ताचे दोळे भावार्थाचे उक्ते कोत्ता. तो सगळें जाणा आसलेलो हें सारकें कोत्ता म्हणून तो, पूण तें सारकें नासलेलें. ताचे भावार्थाचे दोळे उक्ते जाल्या उपरांत तो जेजूचो सारको पाटलावदार जाता. त्याच प्रमाणे पेद्रू म्हणटा सायबा हांव एक पातकी मनीस, हांव कांयच नकळो, हांव इतलें जाणा जावन तें कांयच न्ही म्हजें, पूण तूं सगळें जाणाय, तुजेंच आयकून हांव सगळें कोत्तलो. आनी तेन्ना तांकां तो शिकवण दिता आनी जेजू मागीर तांकां विचारता हांव कोण?
ते पर्यंत ताणें आपणाचे वस्तूंक म्हणूंक ना. जेजून ताका सांगलें हें म्हज्या बापायन तुका कळीत केलेलें आसा. म्हणून पळयात भयणीनो आनी भावनो, आमचे वस्तूंक तें जायना. देव आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिता आनी आमचें सगळें फुडें वता. आनी तो जेजू ताका सांगता, तूं सिमांव, तूं आतां पेद्रू, ह्या खडपार हांव जी इगोर्ज बांदतलो. म्हणजे कितें, आमकां सगळ्या जाणांक ताचे उद्देशी आमकां एक दिशा मेळटली. आनी हे भाशेन घडोवन हाडलेलें आसा. 2000 वर्सां जाल्लीं आसा. पूण हें फुडें वचच्याक ताणें पावल निवडलो. पावल जाण आसलो जुदेवा मदेंच जेजू क्रिस्ताची शिकवण शिकोवपाची न्हय, पूण फुडें जे कोण ओण बावार्थी आसलेले तांचे मदें. आनी हाका लागून आख्ख्या संवसाराक पावल भाशेन कितले मिस्योनार वचोन जेजूची खबर सांगलेली आसा. आनी आमी पर्यंत आमकां कोणें नाडली, सांत फ्रांसीस शावेरान आनी हेरां म्हणून तूं बावार्थ्यांनी, देवाच्या मुण्यारांनी. पूण ताणें आमकां पयली ती दिशा दिली आनी हाका लागून आमी सगळीं जाणां क्रिस्तांवां जाल्या. तर हे भाशेन देव तांकां निवडटा. पूण तांच्या जिवितान खूब त्रास, कश्ट, दोग भोगचे पडले. पूण ते ताणें खुशालपणी पत्करले. कित्याक लागून? कित्याक जेजून तर आमचे पासत इतलें आपलें रगत वारयलें, इतले कश्ट केले, जाल्यार आमी ताचे सांदे म्हणटोत आमी तेच भाशेन कश्ट दोग सोंसतल्या. पूण सदांच दुसऱ्यांक बक्षितल्या. कित्याक ती नोकळो कितें कोत्तात पळय ती. पूण ताचे पासत तांकां देवाचो मोग दाखोवच्याक आमचें जिवीत एक बली कशी आमी समर्पितल्या. ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय भयणीनो आनी भावनो. आनी खूब जाणांचें ते भाशेन जालेलें आसा. आमचो वावर कोत्ता पळय थिंचरूच आमकां देव उत्तेजन दिता, स्फूर्ती दिता. आनी जितली आमची चिंतना भावना आमी जेजूच्या ताब्यान कोत्ता, तितलो तो आमकां आपली शिकोवण दिवंक लागता. तें काडटा आमचे सरचिलें, आमकां शांती दिता आनी आमची मनां उजवाड येता. ताच्या स्वतान आमी घडोवन येता आनी ताचे वाटेन आमी चलोंक लागता. ते भाशेन जावच्याक ह्या वेळार पेद्रू आनी पावल कडेन आमी मागया. आमकांय तेच भाशेन देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक. सगळीं जाणां आत अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोन येता. सगलें आमचे भितर आहा तितलेंय बरें वायट सगलें चिंतना, भावना, चाल जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 म्हणून सगलें भितर आहा तितलें भायर काडया. आनी तो तें नितळ निर्मळ करतलो. बरें तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटलो. काडीत आसा तो अणभव आमी घेवया. आनी हे परी थोडो वेळ आमी ताचे बरोबर सारलो म्हणटोच आमी नितळ निर्मळ जाता. जशे भशेन एक काणी आमी 5 मिनटांनी साफ कोत्ता, ते भाशेन जेजूच्या एकवटान रावलीं की ना रोखडीच आमी नितळ निर्मळ जावन ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमी मागीर फुडें उलयतल्या, वावुरतल्या आनी आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सादतल्या.